शुक्रारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वांगड्यांनी ह्या वर्साच्यो निमण्यो सत्र परीक्षा फुडें धुकलपाची मागणी करीत विद्यापीठाचो परीक्षा निरीक्षक अशोक चोडणकर हांचे कडेन निवेदन सादर केलां। परीक्षा आनी लयराई देवीची जात्रा एकाच दिसाक आयिल्ल्यान विद्यापीठान हो निर्णय घेवचो अशी ह्या वेळार अभाविभाच्या वांगड्यांनी विनवणी लेगीत केली। आयज आमी एबीपी म्हणून हांगासर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन गोवा युनिवर्सिटी हांगासर मेळपाक आयिल्ले। भुरग्यांचो एग्जामिनेशनचो टायम टेबल जो आसा फायनल इयराचो एग्जामिनेशन टायम टेबल हो गोवा युनिवर्सिटीन 27 मार्च ह्या दिसा रिलीज केल्लो। जेन्ना आमी त्या टायम टेबला कडेन पळयलें तेन्ना आमकां भितून एक इशू दिसलो, तो म्हणजे टायम टेबलान पयलो पेपर जो आसा तो 25 एप्रील 2023 ह्या दिसा सुरू जातलो। पूण त्याच वेळाचेर आमकां अशें कळ्ळें की 24 तारखेक जी आसा ती गोंयची सगळ्यात फेमस जात्रा म्हणजे लयराईची शिरगांव जात्रा ही 24 तारखेच्या रातीक जावपाची आसा। त्या निमतान खुबशे आमचे भुरगे जे आसा ते धोंड आसतात। तुमकां सगळ्यांक खबरच आसा की धोंडांची जी प्रथा आसा ती गोंयान ही पारंपारीक प्रथा आसा। त्या कारणान खुबशे आमचे भुरगे जे आसा ते धोंड आसल्या कारणान तांकां दुसरे दीस सकाळी म्हणजे हो उत्सव जो आसा तो रातभर चलता आनी सकाळी मेरेन भुरगे खूब एग्जॉस्ट आसतले। तेज्या खातीर दुसऱ्या दिसा 25 तारखेक सकाळी फुडें पयलो पेपर तांकां आन्सर करपाक डिफिकल्ट जातले। त्यामुळे भुरगे जे आसा आमकां एबीपीक तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट केलो आनी सांगलो की आमकां असो असो इशू आसा म्हणून। तेच्या खातीर आयज आमी हांगासर लेटर दिवपाक सीओई कडेन येयले। तेंच्यांनी आमकां अश्युअर केला की जो 25 तारखेक पेपर आसा तो उखलून म्हणजे तो पोस्टपोन करता दुसऱ्या दिसा आनी एक रिवायज टायम टेबल येतलो आनी फूल जो एग्जामिनेशन आसा तो 26 तारखेच्यान 26 एप्रील 2023 ह्या दिसाच्यान सुरू जातलो। त्या खातीर जो स्टुडंट्साचो इशू आसलो तो आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद म्हणून हांगासर घेतलेलो आसा आनी सीओई सरान आमकां अश्युरन्स दिला की बेगींतल्या बेगीन हो जो आसा रिजल्ट जातलो इशू आनी नवीन रिवायज टायम टेबल येतलो।